एवर रेडी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमी जाणा जायात की 5 आमकां स्टार्ट करूंक जाय, पूण 5 स्टार्ट करपाक खूब अडचणी आसता आमकां. तो तुमी 5 स्टार्ट करात, बसात, जशे भशेन तुमी शिकल्यात ते भशेन स्टार्ट करात. मागीर हांव येता. हें सगळें म्हणून हितून बंदोबस्त खूब फाटी सारकी जायना, पूण हांव जेजू सगळे एकवटून रावता ती बरी तुमकांय तीच शक्ती गोठाय मेळटली म्हणून हांव मानता. जेजू कडेन हांव विनंती करता, ताका सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान दवर म्हणून, आनी कृपा तो आमकां सगळ्या जाणांक दिता. तर पोत्तून मातशें रिविजन घेता हांव. सदांच घेता, कित्याक केन्ना केन्नाय लोक नवो येता आनी तांकां कळोंक जाय कितें कोत्ता पळयता आमी. तर पयलो भाग ह्या मागण्याचो म्हणून दिसा नासान जो अणभव देवाचो घेतलो तो तातूंत 4 भाग आसात. आतां पर्यंत हांव तुमकां 4 भाग तुमचे फुडें दवरतां. पयलो भाग तयारीचो. 2 पवित्र पुस्तकांतली हांव मोडण्यो घेतां. एक म्हणजे मोइसेसाक देवान सांगलें हांव आसां, आनी दुसरें धर्मदुताच्या इतिहासान आमी ताचे सगळें आसां, बोलता आनी जियेता. देव प्रत्येक दिसा आमकां आजीर आसा, सदांच आजीर आसा. ताचे सगळें आमी उफेता, ताचे सगळें आसा आमी. तर ताका कसलो प्रतिसाद दिवंक जाता, रिस्पॉन्स कसलो, 3 वस्तू धरया मनांत. आनीकूय आहात पूण 3 आमी धरया. पयलें म्हणजे जोआच्या शुभोरान ताणें सांगलां, म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांय तुजे सगळे रिगून. ह्या देवा सगळे आमी रिगून रावया. हांव ताचे सगळे, तो म्हजे सगळे. सुस्कार घेतना तो म्हजे सगळे, सुस्कार भायर सोडटाना हांव ताचे सगळे. आनी आमी कितें कोत्ता, सुस्कार घेतलो की ना, पांयाची बोट आसा ती सुद्दां तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यान आमी जेजून बरोवन येता. जेजू 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 म्हणून वयथान सगळो सुस्कार सकयल पर्यंत भायर सोदता न्हय, ते सगळें भितर आहा तितले जेजूच्या नांवान भायर काडया. जावचींच ना भावना, आठवणी, चाल, मनोभोव, इंतेसांव, चिंतप, करप, सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. हे विस्वासान आमी भायर काडटा. भायर काडले ताचो परिणाम कितें जाता, जेजू ते आपणाचेर घेता, नितळ करता, निर्मळ करून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा आनी ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण कुडींत मनांत ओतम्यांत आमच्या भरून काडटा. कुडींतूच न्हय, मनांत आनी ओतम्यांत ही सफाई आमचे सगळें जाता. आमी नितळ निर्मळ जावंक लागता, ताचे पवित्रपणान भाग घेवंक लागता, कित्याक तो आमचे भितर जियेता. आमी सगळे जाण ताचे सगळे आसा. हें आमचें आसप आमकां अदीक अणभवूंक मेळटलें. दुसरो मुद्दो तातूंत सायबीण मायेचो मनोभव. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सोडटा, पूण हांव सर्वेस्पराचें चाकर ना. सो सगळें भायर काडया, देवाचेर धरया, हांव ताचो चाकर. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. सुस्कार भितर घेतना जेजू म्हाका घडोवन हाडटा. तिसरो म्हणजे हें सगळें कोत्ता आसतना दिसाचे दिसा आमी पातकान पडटा. देवान आमचें सगळें करचें म्हणून आमी हे भशेन सुरू कोत्ता, पूण आमी शेवटी आमचेच वस्तू खूब पाटी कोत्ता आनी एक पाटी तांदून पडलें की ना ती सोयर पडटा आनी आमी पातकान कश्टवता. देवा सगळे रावत तर आमकां तितलो कश्ट येवचो ना. तो सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात, ती म्हजी शियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजू शियेतात आमी, तो आमकां सांग म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो स्वभाव आमचे मदें तो उत्पन्न करतलो. खालतिकाय सायबीण माय दुलोबाय आनी हे ताचे सगळें मागीर आनी आमच्या जिवाक समाधान घडटलें. तर आमचे म्हजे जू घेवंक सोंपें, व्हांवूंक कळ्ळें म्हजें. तर ताचे बरोबर हो सगळो कार्य करया. आमी आमचे सुगी न्ही, जेजू जो आमचे सगळें आसा. आनी आमी कोण? बावतिस्मा वरवीं आमी ताचे सांदे. तर आमकां जिवीत जेजू सगळें. जेजूचो सांदो हांव बरो जाता ते भशेन करया. ओके, हे 3.
आनी हे 3 जाले म्हणटच मागीर आमी देवाक एक मागणें कोत्ता जेजूक. आतां जेजू सगळें आसा न्हय, जेजू तूंच म्हाका थाऱ्यार हाड हिंच्या ओतम्याच्या, चिंतनाच्या आनी कुडीच्या. ओतम्याच्या पावंड्यार म्हजें इंतेसांव तुजें इंतेसांव जावनी. म्हाका म्हजें करूंक नाका, तुजें तें तूं म्हजें सगळें कर. म्हणटच म्हजी चिंतना मागीर त्या प्रमाणें बदलतात. आनी चिंतना त्या प्रमाणें बदलली पवित्र आत्मा आमकां थंयसर घटाय दिता, दाखयता. आनी मागीर चाल आमची कितें कोत्ता पळय तें ताचेर आदारून आसा, चिंतनाचेर, दृश्टीचेर कशें आमी पळयता. तो ते भाशेन पयलो भाग जालो हो तयारेचो भाग. आतां आमी सारकी जागृत आनी आजीर जाल्लेली आसा. तेन्ना जेजूक आमच्यान पत्करूंक जाता. पत्करूंक जाता म्हणजे पत्करता, पूण आतां एक प्रसंग ताच्या जिवितांतलो हो दुसरो भाग. आमी आयचे शुभ वर्तमान वाचता आनी त्या शुभ वर्तमानाक पूर्णपणे आजीर जाता. कानांत आयकलें की ना मागीर आमची समजणी कितली जाल्या ती पळोवंक जाता. आमच्या ती समजणी अदीक वाडच्याक आमी त्या ताच्या आसण्यांत, ताच्या त्या प्रसंगांत आमी आजीर जावया. आमी त्या प्रसंगांत आजीर जावया आनी तें सगळें पळोवया. आनी पळयलें की ना जेजूक आमी विनंती करया. तिसरो मुद्दो त्या दुसऱ्या भागांतलो, सायबा तुजें भितरलें जिवीत म्हाका अदीक उगडापें कर. म्हाका तें अणभवनी, कित्याक तुजो मोग हे परी तूं म्हाका दाखयताय. आनी तुज्या मोगाक हे भाशेन हांव आजीर जालो की ना म्हजो मोग तुजे पासत अदीक वाडटा. आनी हांव तुजो पाटलाव त्या प्रमाणें कोत्तलो. ह्या प्रसंगांत जशे भाशेन तुवें केलें, तूंच जेजू म्हजें सगळें आसाय आनी हांव तुजें सगळें आसा म्हणटच तूं आयच्या दिसा हें सगळें म्हजें सगळें घडोवन हाड. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसरो भाग आतां प्रत्येक हे पळय भाग आहात म्हणजे हो प्रसंग आसा. पयले आमी पळोवया, फकत पळोवया, सगळें पळोवया. आतां एक सोरोप पास जाता ताका फकत पळोवपाचो तसो, म्हणजे पिक्चर कशें जाता ते भशेन पळोवपाचें. तो पयलो भाग पळयल्या उपरांत कसली म्हजे सगळे चिंतना आनी भावना बरोवन येतात. कितें जालें आतां तूं रांगसर घाण मारीत रोखडोच आमी हें करता न्हय, म्हणटच ते परिणाम जाता आमचेर. ताका आजीर जाली की ना कसलो परिणाम जाल्लो आसा आमच्या चिंतनाचेर, भावनांचेर. हो जालो पयलो भाग, थोडो वेळ घेवपाचो. दुसरो भाग कितें ते उलयतात आनी आमी आजीर जाता. उलयतात ताका आजीर जाले. तिसरो भाग कितें ते कोत्तात. आतां पळयात, इंतेसांव म्हणजे ओतम्याच्या पावंड्यार आमी इंतेसांव सगळ्या प्रसंगाक आजीर जावया. दुसरें म्हणजे चिंतप, कितें उलयतात ते, आनी तातूंतल्यान आमी मातशें आनीक बूड मारता तांच्या जिवितान. आनी तिसरें कितें ते कोत्तात ते आतां ओतम्या कुडीच्या पावंड्यार ताची चाल कशी आसा ती, ताका आजीर जालें की ना हे तिनूय भागान आमकां अदीक आनी अदीक खोलाय मेळटा. आनी शेवटी ह्या तिसऱ्या भागांत आमी आमच्या बापा म्हणून हो वेळ सोंपयता. तुमकां हांवें आनी थोडें कितें केलेलें आसा. आतांची ताळटां खूब शक्तीन भरलेलीं आसा आनी आतां जेजू सगळें पवित्र आसात. सगळे आमचे कुडीक ते लावया आनी आमच्या कुडीक मनाक ओतम्यांक पिकून मेळटली. कित्याक जेजू हे परी आमच्या कुडीक ओतम्यांक आनी मनाक पिकूणी हाडटा. तो हे भाशेन सोंपल्या उपरांत चवथो भाग हांवें सगळें सारकें केलां की करूंक ना. म्हजे वतीन 100% दिलें आहा की ना, जे म्हजे मतीन चलता सगळे कितें आवडे आहा ते सगळे जेजूचेर दवरया. ते ताचेर दवरले म्हणटच मागीर ताच्या जिवितान आमी सामील जाले की ना बाकीचें तो सगळें करतलो, करूंक जाय पळय तशें. आमी खरायेन करया, दवरया ताचेर. तर हें सगळें पळोवपाचें कितें जालां पळय तें आनी कसलो अणभव जेजून म्हाका दिल्लो आसा. हो अणभव म्हज्यान कंट्रोल करूंक जायना, हांवें फकत करूंक जाता. पळयात, आतां तुमी रांदतात न्हय, रांदतात तेन्ना कितें करता आमी,
म्हज्या पयलीं म्हणून तूं मनांत हाडटा कितें रांदतलें पळय तें रांदपाक आतां भाजी जाय ओ मांस जाय ओ दुसरें कितें वेळ ओ शीत हे भशेन कितें कितें आहा पळय तें मनांत हाडटा आमी कितें करतलें पळय तें तें आयलें की ना मागीर आमी चिंतता कितें कशें करूंक जाय पळय तें हें करूंक जाय तें करूंक जाय तें करूंक खावचें मागीर आनी तें आमी करूंक लागता केल्या उपरांत मागीर तें चाखता आमी पूण सद्दां ताचो टेस्ट बदलता आमी तेंच कोत्ता पूण टेस्ट ताचो बदलता केन्नाय बरें जाता केन्नाय तितलें बरें जावंक ना ते भशेन आसता तें पूण तें आमचेर अवलंबून ना आमी सगळें सारकें करूंक जाय तें मागीर तें करून येता तेच भशेन जेजूक आमी सगळें आमचें दिवया तो आमकां तो अणभव दितलो आनी दीत आसता तो अणभव कसलो तो पळोवया ताचेर त्या अणभवाचेर मागीर आमची वाड जावंक लागता आयचे दिसाच्यो घडण्यो मागीर घडटात मागीर ह्या खोलायेन आमी सगळे वस्तूंनी मागीर भाग घेता जेजूच्या एकवटान पवित्र बोजवणेंत मिसांत तेर्सांत सगळे वस्तूंनी जेजूच्या एकवटान आमी सुरू करुया थोडो वेळ सुबेज गेला आयज पूण म्हाका तुमी शिंकलेली जाय सारकें हें थाऱ्यार येवंक जाय आनी फाल्यां ओ 11 दिसांनी हांव तर 5 आमचें हें तर सारकी मांडवळ जायना जाल्यार तुमी स्टार्ट करात आनी हांव मागीर येता आनी मागीर परतून आमच्यान तें स्वतान करुया नाल्यार बेश्टीन कासावीस जायनाकात फादर येवंक ना कितें करपाचें तें ना ते टॅक्निकल डिफिकल्टीज आसा आमच्यो आमी प्रयत्न करता पूण आमी सोडचे न्हय सगळीं जाणां हात जोडया अशें मुठयेन दवरया पाट स्ट्रेट दवरया दोळे बंद करुया प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया आनी देवाक देव सगळे स्वातीचेर आसा आमी देवा सगळें जियेता भोंवता आनी आसा ह्या देवाक आमी स्विकारया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देवाक आमी आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत घेता सुस्काराक घेता खरो पूण सुस्कारान जिवीत आसा आनी जेजू जिवीत जावन आसा सुस्कार भायर सोडटाना सगळें भितरलें भायर काडया चिंतना भावना चाल आठवणी सगळें आहा तितलें तें ताचेर दवरया ताचेर तें नितळ निर्मळ जातलें शुद्ध निर्मळ जावन तो आमकां परतून दुसऱ्या सुस्कारान तें भरून काडटा आनी ह्या परी आमचें भितरलें जिवीत नितळ निर्मळ जायत वता वय हे परी हांव ताची एक मोंडी पाळटां म्हजी चिंतना म्हजी भावना म्हजी चाल सगळी जेजूच्या स्वाधीन कोत्ता हांव दुसरो अनुभव सायबीण मायेचो जेजूच्या एकवटान रावलो की ना सुस्कार भायर सोडटान जेजू जेजू म्हणून दुसरो भाग त्याच जेजूच्या नांवान आतां वो म्हजो मनोभव जावनी हांव चाकोर जावं म्हजे जिवन तुज्या उतरा प्रमाणे सुस्कार भितर घेतना तूं म्हाका घडून हाड आनी तिसरो मुद्दो हातून सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजेचे बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात सगळीं आमचे ताची दवरया म्हणजे जू तुमचेर घ्यान म्हजे लागीं शिकात हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो खालतीकाय हांवें पत्करल्या वो स्वभावूय हांव पत्करतां प्रत्येक सुस्कारांत आमकां कितली उर्बा पेकोवणी कुडीची मनाची आत्म्याची मेळटलीच आमी आमचे वस्तुंगीत जियेता म्हणून आमकां खूब वायटपण कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार अणभवंक पडटा पूण जेजू सोबे आसलें जाल्यार घोडेक आमकां पडटलें पूण आमी जेजून जशे भशेन सगळें आपणाचेर घेतलें आनी तो बोली जालो तेच भशेन आमी जेजूच्या एकवटान सगळें घेतल्या आनी ताचेरूच धरून तांकां सुटका मेळटली आनी जांकां ताणेन ती सुटका दिवंक जाय तांकां तो फाव करतलो आनी अशें आमी जेजू सगळ्यांक जियेतना आमी अशें करया
जेजू तूं म्हजें सगळें आसाय न्हय, तुजें जिवीत म्हजें सगळें ओदीक घडोवन हाड. म्हजी इंतेसां, चिंतनां आनी येवजण्यो करप तें सारकें थाऱ्यार हाड. तुजे सारकें ती जावं न्ही, म्हजी आनी तुजी. आनी हे परी देवाचो मोग अणभवून ताची सेवा हांवें करची, पूण हांव न्हय, तोच म्हजें सगळें ताचीच सेवा करतलो दुसऱ्या सगळें. हे परी तो म्हाका भितरल्यान थाऱ्यार हाडटा. ही कृपा हांव मागतां तेजे कडेन. एक कृपेन बरोवन देवाचें उतर आमी आतां आयकोया. कित्याक जशे भाशेन जेजू बापाचे मोहिमे पासून सगळो वावर करतालो, तो आसलेलो, ताजें जिवीत तें आसलेलें, ते भाशेन आमचें बापाचे व्हडे मोहिमे पासून आतां आमी जियेता. तर आतां देवाचें उतर आमी देवाच्या उतराक आमी हाजीर जावया. म्हणजे जेजूक आमी घेता प्रत्येक सुस्कारान, पूण आतां ताचें जिवीत आमी पत्करता. जेजून आपल्या शिश्यांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय खोंडात पडचे नात. शिस आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शिस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाट्टी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाट्टी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्याचें कशें म्हणूं येता, आरे भावा थाव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. आयकोलें उतर. प्रत्येक सुस्कार आमी ताका स्विकारलो. आतां आमी त्या प्रसंगांत हाजीर जावया. चलता आसतना जेजू आमकां तशें म्हणटा. कुड्ड्याची वपार तो सांगता. एकलो कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक शकता. दोगूय जाण पडटले. तर तुलना तो करता. गुरू शिस गुरू परस व्हडचो न्हय, ताच्या सारकोच तो उतरतलो. वय प्रत्येक सुस्कारांत आमी देवा परस व्हडलीं जावचीं ना, देवा सारकीं जातलीं. देवा सारकीं जावंक जाय जाल्यार आमी हें मनांत धरूंक जाय. म्हजें सगळें आसा बरें वायट तें सगळें काडून उडोवया. जेजूचेर तें दवरया. आनी तो आमकां नितळ निर्मळ करतलो. मागीर की म्हज्या भावाक म्हज्यान सांगूंक जाता,
नाजाल्यार हांव कुड्डो आनी कुड्डाच्यान दुसऱ्यांकूय त्याच दिसून आसलेल्या प्रसंगांत आमी तांकां घालूंक शकता. आमी अदीक नितळ जावया जेजूच्या एकवटान. आमी तें सगळें आयकलां जेजूचें आनी ताका आतां तिसरो मुद्दो दुसऱ्या भागांतलो, सायबा म्हाका तुजें जिवीत अदीक फुडारपें कर, तुजो खोलायेन मोग करच्याक आनी खोलायेन तुजे सवें रावन तुज्या पावलांनी हांवें चलच्याक. तिसरो भाग घेवया, सगळें तितून घडटा तें पळोवया पयलें. सगळें पळयतना कसलीं चिंतनां भावना म्हज्यो सगळें उत्पन्न जातात. दुसरो भाग, दुसरो मुद्दो ताचें आयकोया कितें म्हणटा पळय तो. वपार सांगता कुड्ड्याची आनी तुळना कोत्ता गुरूची, शिश्य आनी गुरू. आयकल्या उपरांत कसलीं चिंतनां आनी भावना म्हजे सवें उत्पन्न जालेलीं आसा ताका हाजेर जावन आतां तिसरो भाग घेवया, कितें कोत्ता. आतां आमचे बापा म्हणून हो वेळ आमी सोंपोवया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशींच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुजो जी येताय राजवटचो येताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां चिंताळ तांगाशया. दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लावया.
बोटां कपळाचेर. ही गरमी शक्ती दोळ्यांक पेकोवणी हाडटली. प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटांत रावात. तिचो नेगेटीव एनर्जी आहा तितली भायर सरोनी. थोड्या जाणांक तकलेन तुमूर जाल्ला आनी तो व्हांवता, तांकां बेकोवणी मेळ्ळी. हात परतून घासात आनी आतां तोंडाचेर, कपळा सावन दोळ्यांचेर, गालांचेर, नाकाचेर, ओंठाचेर, गालाचेर आनी गोमटेचेर दवरात. थायरॉयड कोणाक आसा जाल्यार तिचो पेकोवणी मेळटली. बरें, परतून आतां ताव येत फुडल्यान सावन फाटीं पर्यंत, गोमटे पर्यंत आनी कानाचेर दवरात. कानाचेर दवरले म्हणटच कितलो आवाज जेन्ना आमी एका समुद्रांत बुड मारता तेच भाशेन समुद्राचो आवाज आमकां आयकूंक येता. आतां अशें केलें म्हणटच आख्खे निसर्गाचो आवाज आमकां येता. तितून घासात आनी भुजांचेर दवरात. हे पळय, उजवा हात दाव्या भुजाचेर, दावो उजव्या भुजाचेर. आतां परतून घासात आनी उजवो हात दाव्या भुजाचेर थान वयल्यांतल्यान बोटां मेरेन तुमी ओडात आनी खाकींतल्यान ताळटा मेरेन असो ओडात. जेजूच्या एकवटान रावात प्रत्येक सुस्कारान. आतां दावो हात भुजाचेर थान बोटांचेर, खाकेंत थान ताळटाचेर. परतून आतां फुडल्यान छातयेर थान सकयल पर्यंत. बरें, पाटी जाता तितली. बसकी पर्यंत सकयल, पेंगटाचेर. व्हेरी गूड. परतून घासात आनी आतां दाव्या पांयाचेर ओडात वयतान जांगे सावन सारकें सकयल पर्यंत. दुसरे सायडीन, उजवे सायडीन आतां. परतून घासात आनी दोंपराचेर दवरात. आतां आमी सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कार आमचो इतलो पावरफूल जाल्लो आसा. सुस्कार म्हणजे आमी ओतम्याच्या पावंड्यार जिवंक लागल्या. सुस्कारांत आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. ताका आमी सगळो गत आजीत जावन जिवंक लागल्या. ही प्रॅक्टीस आमी सदां कोत्ता आनी करीत रावया. आमचें जिवीत तो चलयतलो आनी तो चलयलो म्हणटच आमकां कांयच भिरांत ना. भिरांत बिलकूल आसचें ना. आतां थोडो वेळ आमी पळोवया हें आमचें मागणें कशें गेलें. पयलीं स्वतेर आमी लेट सुरू केली पूण तुमकां हांवें सांगलां तुमी 5 स्टार्ट करात. हांव खंयसरूय आसूं, हांगसर आसूं येता, हांव तुमचे बरोबर आसा. म्हळ्यार हांवूय मागण्यांत रावतां येवच्या आदीं. 4 उठलो म्हणटच पयलो हांव तेर्स करतां, सायबीण मांय कडेन मागतां आमकां सगळ्या जाणांक जेजूच्या आकारांत हाड म्हणून. आनी सगळे 4 मिस्ते राव म्हणटा. कित्याक हे परी ती आमचे पासत मागता, विनंती करता. आयच्या दिसाक सगळ्या जाणांक तिचे उद्देशी आमचे सगळे जेजूक ती कॅर करता आनी जेजू आमचे सगळे मागीर वावुरता. ताका लागून हांव पयलो 4:30 पर्यंत तेर्सान आसता, मागीर सगळी म्हजी बाकीचें करता.
न्हांवप, काडप, टॉयलेटान सगळें तें अर्द्या वरान सारकें जावंक जाय, फास्ट. जालें की ना हांगसर मागीर 5 स्टार्ट. आयलो, खूब फावटी ह्यो वस्तू सारक्यो चलनात, टॅक्निकल डिफिकल्टीज आसता. केन्नाय म्हाकाय उशीर जाता, कितें तेंचो जालेलें आहा. ताका लागून तुमी स्टार्ट करात 5 आनी हांव सगळो करता तुमकां मागण्यांत जाता. कितेंय करूं हांव तुमकां मागण्यांत सगळो करता दवरीत आसा हांव. हांगसर आतां मागणी कशें गेलें आमचें. तुमकां हांवें सगळी शिकोवन परतून म्हणल्यार रिवायज केली. जितलो हांव कोत्तां तितली तुमकां ताची समजणी अदीक आनी अदीक आपणावंक मेवतली. तुमी समजतल्यात आनी तुमी ते भाशेन करूंक लागतल्या आनी तुमी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक लागतल्या. कशे भाशेन हांव जेजूक अणभवतां सांत इनासाचे पद्दती प्रमाणे. सगळे बाग आमचे सारके थाऱ्यार केले जाल्यार पळोवंक जाय. म्हजे वस्तूंक हांवें थंयसर ते करूंक जाय. हांव म्हणटा पूण तुमी करतात, पूण तुमी तुमकां वतात तें जावंक जाय. हांव वत्ता म्हणून न्हय, तुका व्हर. एक फावटी हांव गाडी चलोवंक शिकतालो, 4 व्हिलर. चलयतना थंयसर तो रंबल आसलो, ते गडा 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 जाता पळय तें. हांवें गाडी स्लो केली आनी गडा 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 बरोच चालूंक लागलो. ते म्हजे पळय एकलो म्हजो वांगडी आसलेलो जेजूट पाद्री, ताणें सांगलें थांब म्हणून. कितें कोत्ताय? हांवें म्हणलें गाडी वत्ता की गाडी तुका वत्ता? तूं वत्ताय की ती वत्ता तुका? म्हाका कितलें बरें दिसलें जाणें. आमी आमकां वत्ता की आमचें जिवीत आमकां वत्ता, आमची चिंतना वत्ता, आमची सगळी भावना वत्ता, तें सारकें न्हय. ताणें म्हाका कितें बरें सांगलें, देवानूच म्हाका तें कळयलें. ते मेरेन सावन हें ठामपणी म्हजे मदें बसलेलें आसा. दुसरी म्हाका वत्तात की हांव वत्तां, म्हज्यान दुसऱ्यांचेर तें घालूंक जायना. हांवें व्हरोंक जाय म्हाका. म्हणटच तुवें तुका व्हेलाय हे प्रमाणे पळयात. पयलो भाग कसो भशेन आमी 4 मुद्दे आसात तातूंत. पयलो म्हणजे देवा खातीर, दुसरें म्हणजे आमी देवा खातीर, देव आमकां खातीर, आमी देवा खातीर. आमची चिंतना भावना सगळीं जेजूच्या कोटान प्रत्येक सुस्कारान मिसळून आमी सारूंक जाय आनी ताचे कडेन विनंती करूंक जाय, म्हजी सगळीं इंतेसां, चिंतना आनी कोन्यो तूं सारक्यो थारायड हाड. तुजे येवजणे प्रमाणे ते जावनी आनी म्हाका हे भाशेन देवाच्या मोगान देवाची सेवा देवानूच म्हजे सेवा करची आनी हे परी देवाचे बापाचे व्हडले मोहिमे पासत म्हजें जिवीत तुजें सगळें सारचें. तें जाल्यार पयलो भाग. मागीर देवाचें उतर आमी आयकता, कानांतल्यान येता तें, पूण आमकां तें सगळें समजता. ओपारीत जेजून सांगलां कशे भाशेन ते गुळगुळीत कोटो तयार जाता. आयकल्या उपरांत तें समजतात आनी समजलें की ना मागीर देव तांकां पीक दिता. ताका लागून आमचें सगळें थाऱ्यार करूंक जाय. आमी तें आयकल्या उपरांत देवाच्या उतराक आमी तातूंत त्या प्रसंगान हाजीर जावया. आमी थंयसर आसा, म्हाका पळयता, हांवें तातूंत आसा जेजू बरोबर. आनी कितें चलता तें हांव पळयतां, म्हाकाच पळयता हांव कितें करता पळयता हांव. पळयता हांव, आयकता हांव आनी पळयता कशे भशेन ते वागतात पळय ते. आनी ताचे कडेन हांव दुसरी एक करपा मागता, तुजें भितरलें जिवीत म्हाका दाखय, गडापे कर. तूं कशे भशेन कोत्तालय. आनी हे भशेन देवाक आमी भितरल्यान हाजीर जालें की ना ताचो मोग आमी अदीक अणभवतल्यान, आज ताका अदीक जातलें हांव. आनी मागीर ताचे सारकी आमी आमची पावलां उतरां चाल करूंक लागता. गुरू आयज सांगन जाणें, शेश गुरू परस व्हडतो न्हय, तो ताचे सारको जातलो. देवा सारके आमी अदीक जातले. म्हणटच मागीर तिसरो भाग सगळे आमी थंयसर हाजीर जावन पळोवया ताचो अणभव कितें जाता. दुसरें म्हणजे कितें आमी आयकता चिंतनाच्या पांवड्यार, मनाच्या पांवड्यार, आनी कितें आमी तें करतात तें पळयता कशे भशेन तें सगळें घडोवन येता. ताचो अणभव कितें आहा, कितें जाता म्हजें सगळें तें जाल्या उपरांत आमच्या बापा म्हणून तिसरो भाग जालो. मागीर चवथो भाग आमी मनान केल्ले आसा. सगळें आमी सारकें केलां
कितें आमकां आयजच्या मागण्यान देवान भितरल्यान घडोवन हाडलां आनी त्या प्रमाणे जिवोवच्याक आमी ताचे कडेन मागता. हे भाशेन 4 भाग काबार जातात ह्या मागण्याचे. आतां फुडें मागीर तुमकां आनीक सांगतलो. आतां ह्या पद्दतीन आमचें जिवीत आमी थिरावंक लागया. ओके, बरें. सगळीं जाणां आतां दोळे धांपया, हात जोडून उठयेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे सोबे येता ताका आमी पत्करया, स्विकारया, ताचे बरोबर एकठांय जावया, एकवटून रावया, चिटकून रावया आनी सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या स्वाधीन सुस्कारांतल्यान करया. आनी आतां मोहिमा बापा म्हणून हो वेळ जेजूच्या एकवटान सारला, ताच्या एकवटान तो सारूंक आतां मोहिमा दिवया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. भयणी आनी भावनो, थोडो वेळ तुमी विसव घेयात, पूण विसव घेतना जेजूच्या एकवटानूच घेयात. सगळें आतां जेजू सोबे आमी पळयतल्या, करतल्या, देवाचे जेजूचे खरे सांदे कशे आमी जियेतल्या.